सुशिये तुझ्या जीवनामागेता सुम्या तुझी योगी मूर्ता नामा सुम्या नामा तुका जीवना तुझ्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे आसो तुमच्याही सुवे आसो. मोगाळ भाव भयणो, आयच्या शुभ वार्तेंत आमी पळयता फरिसेवां पंगडांतलो एकलो निकोदेम म्हणलो जेजूक रातचे मेळोवंक येता आनी ताचे लागीं संवाद करता आनी जेजू ताका सांगता परत्यान जल्मोन आयल्या करीत कोणाच्यानी देवाच्या राजांत रिगोवंक जायना म्हणून. आनी हें कशें जावचें पूण जेजू ताका विवरचिता उदकान आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हें जाता म्हणून. बप्तिस्मांत हें चड घडटा. पवित्र स्नान घेतिल्ल्या वेळार आमी नवी रचना जाता, देवाची भुरगीं जावन बदलता. एक विशेष बदलावण आमचें थंय जाता. आमची आत्मीक वाडावळ जाता. ही वाडावळ जायचय. आमी सर्वांनी पवित्र स्नान घेतलां आनी आमची आत्मीक वाडावळ जाल्या गी थोड्या कारणां लागून ही जायना. कित्याक ती जायना? कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्म्याक आमचे काळीज आमी उक्तें करूना, त्याच्या उल्याक आमी पाळो दिवना. त्या देखून आमची आत्मीक वाडावळ जायना. तर पवित्र आत्म्याच्या उल्याक सदांच पाळो दिवन ताच्या प्रेरणाकाल जिवंक देवाचो आदार आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान पवित्रपणे बेडोवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवन आमी सर म्हणुया, हांव पातकी सर पत्रात देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारू सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच आमकां लागीं सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पुदेदार देव आमचे काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावों. आमेन. सुम्या काकूट कर, काकूट कर. सुम्या काकूट कर, काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर, काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सुम्या काकूट कर, काकूट कर. सुम्या काकूट कर, काकूट कर. प्रार्थुया. ससनाच्या काकुलदार बापा, वर्सान वर्स पासकांचे परबे वरवीं तुजे परजेचो भावार्थ तूं जिवो करताय. आमकां तुवें दिल्ली कृपा वाडय. अशें कसल्या नानान आमी नितळ जाल्या. कोणा आत्म्या वरवीं आमकां नवो जल्म मेळ्ळा आनी कोणाच्या रक्तान आमची सडवण जाल्या. ह्या विचारांची फावो ती समजोवणी आमकां मेळ्ळो. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.
धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप. सुटका मेळटच पेद्रो आनी जुवांव आपल्या जम्यासी फाटीं गेले आनी प्रधान याजकांनी आनी मलगड्यांनी आपणा लागीं कितें म्हळें तें सगळें तांकां सांगी लागले. तें आयकून तांणी सगळ्यांनी एक मनान आपले ताळे देवाक उबारन हे परी मागले. सर्वेस्परा अंतराळाच्या, भुमीच्या, दर्याच्या आनी तातूंत आसलेल्या सर वस्तूंच्या रचणारा, तुज्या पवित्र आत्म्या मुखान तुज्या सेवका आमच्या पुर्वजा दाविदा मारिफात तुवें म्हणलें, राष्ट्रांक कित्याक उसांबळ जाल्यान, परजा कित्याक व्यर्थ योजना कर नासात, प्रितुमेचे राय उपराटल्यात आनी राजपाल्यांचो सांगात धन देवा आनी ताज्या क्रिस्ता विरोध झुजोवंक सोदतात. खरेंच हेरोद आनी पोन्स पिलात हेर जातीच्या लोकां आनी इस्रायल परजे संगाता मेळोवन तुवें मागलेल्या तुज्या भाग्यवंत सेवका जेजू विरोध ह्या शहरान सांगाता मेळ्ळे. अशें जें तुजे पदवेन आनी जणवायेन घडलें म्हूण थारायलें तें तांणी कार्याक हाडलें. आतां सर्वेस्परा तांच्या बेश्टवण्या कुशीन तूं लक्षात दी आनी आमी तुज्या सेवकांनी तुजें उतर धैर्यान परगटीचें कर. तुज्या भाग्यवंत सेवका जेजूच्या नांवान पिडा गूण करूंक, कुणा आनी आसार्यां करूंक तुजो हात दिवन आमकां आदार दी. हे पर्यंत ते मागणें करीत आसतना ते जमो जाल्ली ती सुवात सगळी हाल्ली. ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी धैर्यान देवाचें उतर परगटूंक लागले. देवाचें उतर हें देवाची उडोवपाक. श्लोक. देवाचो आसरो सोदतात ती सुभागी, देवाचो आसरो सोदतात ती सुभागी. राष्ट्रांक कित्याक कुसंबळ जाल्यान, व्यर्थ उलोवण्यान जनांगा गुणगुणटात कित्याक, प्रथमेचे राजा आनी आदिपती पितुरी चलयतात. सर्वेस्पराचे आनी ताणें मागलेल्याचे विरोध पेंकट बांदूंक सोदतात. येया रे आमचे गल्ल्यो सांकळी तुटवया, आमचे वयले तांचें जूं मोडून उडया अशें ते म्हणटात. श्लोक. देवाचो आसरो सोदतात ती सुभागी. सर्गा पाटार बसलोलो तांकां हांसता, वय सर्वेस्पर तांकां केंडून हांसता. उपरांत रागान पेटोवन तांकां तो बेश्टायता आनी आपलो क्रोध सडटा तो म्हणटा, हांवेंच म्हज्या रायाक विंचून सियोनान म्हज्या पवित्र दोंगरार प्रतिश्ठीत केला. श्लोक. देवाचो आसरो सोदतात ती सुभागी. सर्वेस्पराचें परमण हांव परगडटां, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवेंच तुका जल्म दिला अशें म्हणून सर्वेस्परान म्हाका सांगलां. तूं जर म्हजे लागीं मागशी तर चड जनांगा तुजें दायज म्हूण हांव दितलो. शेकान शेक सगळी प्रितमी तुजे आदीन करतलो. लोंकडाच्या राजदांड्यान तांचें त्राण तूं मोडतलोय. मातयेच्या मडक्या परी तूं तांकां पूड करतलोय. श्लोक. देवाचो आसरो सोदतात ती सुभागी. उद्गार. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पराक जय जय. क्रिस्त सांगता जर तुमी जिवान जाल्यात तर सर्गींच्या वस्तूक तुमी आत्रेगा. थंय सर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. सर्वेस्पराक जय जय. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसू. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुन्या. फारिजेवांच्या वर्गांतलो निकोदेम नांवाचो जुदेवांचो अधिकारी एक राती जेजूसाशी येवन म्हणालो, मेस्त्री, तूं देवान धाडलेलो शिकोवन धार म्हूण आमी जाणा. आपणा सवें देव आसले करीत
तूं करताय तसली असर्यांक कोणाच्यांनी करूंक साध्य ना. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, सतस हांव तुका सांगतां, परत्यान जल्मल्ल्या करीत कोणाकच देवाचें राज्य पळोवंक तांगचें ना. निकोदेमून ताका म्हणालो, मनशान मातोरो जातस परत्यान जल्मोवचें म्हळ्यार कशें? आपले आवयचे कुशींत परत्यान रिकोवन ताणें जल्म घेतवे. जेजून ताका जाप दिली, सतस हांव तुका सांगतां, उदकान आनी पवित्रात्म्यान जल्मल्ले करीत कोणूच देवाच्या राज्यांत प्रवेश जावंक सकचो ना. रक्तमासांतावन जल्मता तें रक्तमासच, आत्म्यातावन जल्मता तें आत्मीक स्वरुपाचें. तुमी परत्यान जल्माचे म्हूण हांवें सांगलें म्हणून अजाप पावनाका. वारें आपणाक कुशी आसा थंय वळटा, ताचो आवाज तुका आयकता, तरी पूण तें खंय थावन येता आनी खंयसर वेता तें तूं नेनाय. पवित्रात्म्या वरवीं जल्मल्ल्या हर एकल्याकी अशेंच घडटा. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. आयचे हें शुभ वर्तमान स्वर्गीच्या राजाचेर देवाचें राज हाचे पयण आनी आमी हें कशें अणभवचें हाचेर आमकां एक इल्लोसो स्पश्ट करता, नियाड करता. हाचेर पयले सुवातेर हें देवाचें राज सादेपणान हांव म्हणटलो जाल्यार साद्या उतरांनी हो देवाचो मोगाचो घसघशीत मोगाचो अणभव आमी घेवप. आनी होच मोग आमकां दिवंक जेजू आयला. देवाचो मोग आमी म्हणटा चाखप, हाकाच आमी म्हणटा स्वर्गीचें राज हो देवाचें राज. आतां कोण हो अणभवतलो आनी हाची पयण वायट वाट कशी आयचे शुभ वर्तमान आमकां सांगता. पयले सुवातेर हे पयणांची वाटेची सुरवात जेन्ना आमी पवित्र आत्मो घेता आनी बाप्तिस्मा वरवीं सगल्यांक आमकां हो पवित्र आत्मो आमकां मेळटा. पूण तितलेंच पुरो न्हय. हो पवित्र आत्मो जो आमकां मेळटा भाग्योन सांपावल एफेसकारांक बरोवन म्हणटा Ephesians chapter 1 verse 14 onwards, एक फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट कसो देव आमकां तो दिता म्हणटा ह्या वाटेक, स्वर्गीच्या राजाच्या वाटेक. आनी ह्या इन्स्टॉलमेंटांनी आमी वाडत वचूंक जाय. आनी हो इन्स्टॉलमेंट आमचे वाडटले जाल्यार बँकान कशें आमचे इन्स्टॉलमेंट आमी वाडयता पयशांचे, जेजूच्या पावलांनी आमी चलूंक जाय. म्हजें आनी जेजूचें जिवीत एक जावंक जाय. आनी जेन्ना हांव जेजूचे पावलांनी चलता म्हाजी एक भाशेन शुद्ध जाता, नितळसाण जाता. हांव नितळ जायत वयता भितरल्यान, पातकाचो हांव नितळ जायत वेता. आनी जेन्ना हांव नितळ जाता भितर ओदीक ओदीक जाता, हें पवित्र आत्म्याचें आसणें ओदीक ओदीक हांव भोगूंक पावता. आनी असो एक वेळ येता जेन्ना तुमी वाऱ्याचें वारें येता आनी वयता, ताचें आसणें वाऱ्याचें आसणें आमकां गमता, वाऱ्याचो आवाज आमकां येता. पूण खंयच सान तो वारो येता आनी खंयच सान तो वेता आमी नकळो. पूण ह्या वाऱ्याचें आसणें आमी भोगूंक पावता. तशेंच भितरल्यान अंतस्करणान तुजे भितर हें पवित्र आत्म्याचें आसणें, डेलिकाद आसणें तूं अणभवूंक पावता. यू बिगीन टू अंडरस्टँड and become aware of the delicate movement of the Spirit. The time comes when you become aware of the delicate movement of the Spirit. The wind blows where it wills. You do not know where it comes from or where it goes. So it is of the one who is born of the Spirit. So ह्या वाटेन जेजूच्या पावलांनी हांव चलता चलता म्हाजें नितळसाण जाता जाता ओदीक ओदीक हें पवित्र आत्म्याचें आसणें हांव भोगूंक पावता. आनी जेन्ना हें पवित्र आत्म्याचें हांव आसणें भोगूंक पावता,
हो पवित्र आत्मो म्हाका कोलायन आनीक कोलायन जेजूच्या जिवितान आमकां घालता आनी म्हजी नितोळसाण ओदीक ओदीक जायत वता आनी एक वेळ पावता आमी हाका इंग्लीश भाशेन म्हणटा पॅसिव प्युरिफिकेशन. एक वेळ पावता जेन्ना हांव नितोळपणान निर्मळपणान एक ल्हान भुरग्याच्यान ओदीक हांव नितोळ जाता, ओदीक हांव निर्मळ जाता. आय बिकम यंगर in innocence and purity than the day of my birth. And this we call the rebirth of the soul. I grow in conformity with Jesus. Bhagwan Sampal म्हणटलो जेजू क्रिस्तान तूं एक नवी रचना. आमचो भाग्यून फुरसाचो जुवांव आमचो संस्थेचो गोंडणार ताका म्हणटा ट्रान्सफॉर्मिंग युनियन. तुजी एक बदलणी जाता आनी तूं जेजूच्या उपकाराचो तूं जाता. आनी भाग्यून सांपावल रोमकारांक 8व्या अवस्वरान बरोवन म्हणटा आमी सगळीं जेजूच्या उपकाराची जावची म्हूण आमची ही पयण आमची वाट. वी ऑल प्रिडेस्टीन्ड टू बी कन्फर्म्ड अँड ट्रान्सफॉर्म्ड इन टू द इमेज ऑफ द सन ऑफ गॉड. आनी हें आमचें क्रिस्ती जिवीत आनी होच अणभव आमी घेवंक देवान आमकां रचल्या. आमचो रोम आनी शेवट हो तो पवित्र आत्म्याची आतां आमकां आमी पेंटकॉस्टाकूय आमी तयारी करता. आमच्या होच अणभव आमकां सगल्यांक मेळ्ळे पुरो म्हूण हे भेटोवणेंतल्यान आमी मागुया. स्वीकार कर ये बापा उड्या वडासगी भेटयता वेदेनी मांडून तुगे ये बापा स्वीकार स्वीकार कर बापा कावी मोगान दिता तुका आशीर्वादिक मोगाती जागीन कर जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सामोण मागात. इन तुमच्या वचनांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे मेळमेक आमच्या नेमक्या पोयसुच्या दबाक सवेस मानूंक घे. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या आख्या कुटुंबाची देणी मैपासान मानून घे. पवित्र स्नानांत आमकां नवी जिवीत मेळ्ळां आनी सगळीं आमी तुका बाप म्हूण उलो करता. तर ह्या यज्ञा वरवीं आमा समेस्तांक तुज्या ससनाच्या सुखांत वांटो दे म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या थेवाक धेन बसोया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर काळी आमी दुखा वाखणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखणी वर्थ्या दाभाशान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. ससनाच्या जिविताक जल्मलेली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भावार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गींची. आमा फातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपजाता. देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सळधळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान.
उंसर्गी तुका जयचे सर्वेस्पराचे नावे तकाचे उंसर्गी तुका जयचे. बापा, खरोच तुम पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जरम तुझ्या पवित्रत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस मरून सोसुबेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमचो मेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पण शी. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका 9व्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियात, ही म्हज्या रक्ताची खालस. 9व्यान निसस्नीक खरराचें रगत पातकांचे मोगसाण मेळच्याक तुमचे बसतू आनी समेस्त मनशां बसतू तें बरोवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सुगट पग तुया सुमिया जेसु तुझे मोर आमी समा रमता तुझे पूर्ण जीवन पोनामी परगडता तुझ्या येण्या आमी बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सडमणीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवथेला आमच्या समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बाप्पा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बाप्पा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्ल्यान त्या आमच्या अभमिणीची काकोत कर. तांकां तुजे सुखतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें फजळीत मुखार पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां मरे देवाच्या माया संगती, भगिवन तुजो निश्कळपती, भगिवन दोरबत आनी सर कळ्ळें तुका मानल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सचनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, संवंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मना धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धैर्य घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवंक दिवं नाका, वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतलीं आमकां निवार.
दया करून ह्या जिवितांत सबस काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बोरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उधार काकुटीन सर पातखांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागे. सुम्या केमिद्रची म्हाका फोना तुज्या उतरान म्हाका लायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. तुका अत्रिका तुझ्या येण्या दादोसाता सोम्या हरसा मुखाची सांगा तुजो हांव आशिता. म्हणजे सांगता 6 बेटवणी केल्ल्या सूर्याजाकाचो उपकार भोवता. फदा आयवो फदा अल्बिटो आनी फदा मॅक्सन आसात तांच्या तिनी सर तांकां बरें मागता. ताका उबे रावपा. प्रार्थुया.
सर्वेस्परा जिव्या देवा, पुन्हा जीवन जल्ल्या तुझ्या पुताची कूड आणि रगत आम्ही आतांस घेतल्यांत ह्या संस्कारावरवीं थीर जाल्ले नवें जिवीत आमचे भितर निरंतर वाडत वसो हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. सर्वपददार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. पोसोने या क्रिस्ताच्या शांती तुमकां धाडटां. हालेलुया हालेलुया. देवाचे वडुकार. हालेलुया हालेलुया. शांती दिवता या संस्रामाका संदेश तुझो प्रसारू कृपा दी म्हाका. शांती दिवता या संस्रामाका संदेश तुझो प्रसारू कृपा दी म्हाका. धन दिव्याची ही दिसपाती आसा तुझे सौम्य आमी पातिता. Kustutoni kitis leki nasa Dewi kutar tuje kasita. Shanti divdatai ya sumsran maka sandesh tuzo prasaru kurpati maka. Mukhar putra sume Aukar Maria Shirwati Aukar. निवड आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नांवी.